सोर्वेस्पोर तुमची सोबे आसो. Luca pormoni Jesu Christace shohu portoman. देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयला म्हूण सांगलोल्यांक जेजून म्हणलें, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातोर उरचो ना. तसले दीस येतले ते सामके मोडून उडयतले. तांणी जेजू लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? जेजून म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावं सोत्रायन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर जेजून तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले. हांगातूय व्हडली भुंयकांप जातली. वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतरार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. स्वताची फळां मोगाची पाळां ही भावार्थाची नदर. प्रितीच्या भावभयणीनो, पाद्री याज्ञीक स्टीफन थॉमस हो जेजुईत याज्ञीक आमचे कोंकणी साहित्याचो बापूय म्हणून येता. ताणें आमकां गोंयकारांक पयलें कोंकणी पुस्तक आनी पयली कोंकणी व्याकरण आमकां फावो केलें. तो भायल्या गांवचो पूण आमच्या गोंयांत येवन आमची भास शिकूंक वावुरलो. आनी खेरीत भाशेन जो समाज त्या काळायलो हांगासर आसलो, वैष्णवायत ह्या हिंदू भावां कडेन ताणें सुसंवाद डायलॉग केलो. ही संस्कृताय ओळखून घेवंक तो वावुरलो. जायते विचार ताच्याय मनांत आसले दुसरेय करताले. तांकां एके भाशेन जबाब सोदूंक तो वावुरलो. हे परी एक लौकीक आमच्या ह्या कोंकण महालांत क्रिस्त पुराण हें बरोवन ताणें केलें. जायते जाण अदिकान अदीक ओळख घेवंक गिन्यान उजवाडावंक ताचे सोरशीं येताले. सगळें सोंपें जावंक ना. आमच्या खेरीत भाशेन साश्टीच्या लोकांक ताणें देवाचें उतर परगटलें. जावं भाणावले, पोलिसब्रेक, लोटले ह्या गांवांनी नावेले गांवांनी तो खेरीत भाशेन भोंवलो आनी देवाची उदकाची परगटणी केली. रायतूचे फिरगोशेन थावन
एके भाशेन देवाची उतर ताणी दुसऱ्यांक परगोटले. हे रायतूचे फिरगोशेन ताणी सेमिनार सुरू केली आनी थंयच्यान अदीक शिकोवप करूंक अभ्यास करूंक गिन्यानाचो उजवाड घेवन भावार्थ तीर करूंक ताचो उपाय तो घेवंक पावलो. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या पासत आमी खरीत भाशेन देवाक दिनवाशी हे जायते बरेपण भावार्था वदान आनी आमच्या गिन्याना वदान ताणें आमकां फावो केला देखून. आयज आमी हे नोवेन करता सान फ्रांसीस शावेराचे ह्याच भावार्थान आनी ह्याच गिन्यानान वापरून आमी आमचो भावार्थ अदीक तीर करूंक आयचो विशय आमी घेतला. सान फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत खरीत भाशेन ताचें केंद्र कशें आसलें, पूण जायत्या दुसऱ्या गांवांनी देवाची उतर तो परगटूंक गेलो. जापानाक थंयसर एका वाठाराच्या मुखेल्याचो परवानगी घेवन ताणें बुद्धिस्ट एका टेंपलान देवाची उतर ताची सजमणी दिवंक आनी शिकोवन दिवंक ताणें सुरू केली. जे तो एके भाशेन आपल्या भुरग्यापणान शिकलोलो आनी पारिसाचे युनिवर्सिटीन ताणें आपले गिन्यान वापरलेले ते आतां एके भाशेन हांगासर ताची सजमणी दिवंक तो वावुरलो. जायते बुद्धिस्ट लोक तशेंच तांचे धर्मीक मनीस दादले तशे बायलो येवन ताचे लागीं जायते गिन्जाचे विचार करी आनी तो तांकां जबाब दिवंक धर्मीक वदानूच न्हय पूण संवसारी एके भाशेन जशे भाशेन सुर्या कसो घुंवता, वाटांगुळो कसो आसा संवसार हाचे वयरूय जे शिकोवप ताणें केल्लें तें ताच्या आदाराक पावलें. आनी हे परी तो आपलो भावार्थ तांकां दिवंक पावता आनी जायते जाण ताचे वरवीं जेजूचो पाटलाव करूंक बातीस घेवंक पावतात. पूण हें सगळें सोंपें जावंक ना. सुरवातीक तो बरयता 2 म्हयन्या पर्यंत तो फकत थोडे विचारूच आयकता, कोणूच पवित्र स्नान घेवंक खोशी दाखयना. एका वदान तो कांतोळटा, पूण दुसऱ्या वदान पळयता 2 म्हयन्या उपरांत ह्या विचारां बरोबर सोकास सोकास पवित्र स्नानूय लोक मागूंक लागता आनी जेजूचो एके भाशेन पाटलावदार जावंक पावतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवान दिल्लें गिन्यान आपलें वापरून आनी ह्या गिन्याना वरवीं आपलो भावार्थ तीरगोट करून आनी तो दुसऱ्यांक पावोवन देवाचें राज ताणें सगळ्याक शिंपडायलें जापानाक पर्यंत. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकांय उलो करता. आयच्या वर्तमानांत तो म्हणटा, भिजूट जावं नाकात, भियेनाकात, तीरगोट दवरात. देवान दिल्ली देणी खरीत भाशेन बरे भाशेन ओळखून ताचो बरो वापर करून ते दुसऱ्यांक पावोवंक ताचो उपयोग करात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा सान फ्रांसिसाच्या नोवेनाक आमी आयल्या. ताचो खरीत वावर, ताचो उमेद आसली जेजूच्या पासत वावरूंक. ही आमची उमेद आमी करूंक घेवंक वावरुया. आमी हे देवाचें शास्त्र दुसऱ्याकूय पावोवंक देवान आमकां जण एकल्याक गिन्यान दिला आनी भावार्थ दिला. ही दोनूय खरीत भाशेन वापरून गिन्यान आमचें वापरून आमचो भावार्थ तीर करूंक वापरुया. भावार्थाचो आदार घेवन गिन्यानाक उजवाड आमी अदीक फुडें व्हरूंक उपाय घेवंक आमकां जेजू आपयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा जशे भाशेन थॉमस स्टीफन सान फ्रांसीस आनी जेजूचो पाटलाव केलो आनी देवाचें राज जायते कडेन फुडें व्हेलें, तेच भाशेन आयज
आमी कान जेजू आपयता आमी देवान दिल्ली देणी आनी हे गिन्यान आनी हो भावार्थ आमकां पावयला तो आमी दुसऱ्यांक पावोवंक आमचे सोदमोटी आसतले जायते पावटी सोदतात अदीक खबर आमच्या गिन्याना वरवीं आमी ती तांकां दिवंक वावरुया आमच्या भावार्थाचे अनुभव आमी तांकां सांगूंक वावरुया आनी ही बरी तांकां दुसरे जे एके भाशेन जेजूचो आवाज आयकूंक सोदतात जेजूची खबर आयकूंक सोदतात तांकां आमी जावया एक आदार तांणी अदीक जेजू लागीं पावपाक आयच्या दिसा हे नवेना वरवीं आमचे मदें आमकां हे बाबार्थाचे देणे फावो जालां देखून आमकां बरें जिवीत मेळ्ळां देखून हे देणे आमी दुसऱ्यांक पावोवंक सान फ्रांसिस्को सांगाताक जेजूक आमी भास दिवया उबी रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या भावार्थाची मनशां गिन्याना कडेन संवाद करून नेटान पावलां मारूंक आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलाक बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा मागणी करता तुका आमच्या गोंयची ग्रेस्त संस्कृतीक आमी आमच्या अस्मितायेच्या दायजाची आमकां खरी वळख आमी घेवंक आनी भावार्थाच्या उजवाडान ते समजूंक आनी फुलोवंक आमकां आनी आमच्या सरकारी शिक्षकांक आनी क्रिस्ती लौकीक फुडाऱ्यांक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा मागणी करता तुका मनीस गिन्यानी शास्त्रांत आमच्या काळाक उबारलेल्या प्रश्नांक बिये नासतना आनी भावार्थाच्या उजवाडान फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा मागणी करता तुका सर्गींच्या बापा हिंची मागणी जी आमी उचारल्यान आनी दुसरी जी आमच्या काळजांनी आसात ती आमी तुजे मुखार दवरता भाग्योन फ्रांसीस शेवेरेचे मजतीन आनी जेजूचे नांवीन ती आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं मुशानी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात